आता प्रिव्हेंशन म्हटले की कशें आसा न्ही, तुमी पयलीं कशें सांगलें की इट इज नॉट ओनली एन इकॉनॉमीक बर्डन ऑन अ फॅमिली, बट इट इज ऑल्सो लॉट ऑफ इमोशन्स. फॉर एग्जाम्पल दिता, फाल्यां जर म्हाजो फ्रेंड आसा आनी हांव व्हिलचॅरार आसा, तो म्हाका एवरी डे टू डे एक्टिविटीन हेल्प करतलो काय ना, शेवटी फॅमिलूच हेल्प करता. हे एक जालें. दुसरी गजाल आसा प्रिकॉशन. आतां प्रिकॉशन ऑर प्रिव्हेंशन टू बी प्रिसायज. प्रिव्हेंशन म्हणटा ही कोणी करपाची. इट इज व्हेरी सिंपल की बोट दुसऱ्याक दाखोवप किंवा आमी म्हणप सरकारान रुल्स करप जाय, सरकारान करपा जाय. आतां आमची एक अशी वृत्ती अशी जाल्ली आसा न्ही, जो पर्यंत वी डोंट हॅव अ फियर ऑफ लुजींग, वी डोंट फॉल इन प्लेस. फॉर एक्झाम्पल, फाल्यां जर म्हाका सांगलें म्हाका 2 चलन आयले, म्हाजे लायसन्स वतले किंवा म्हजी गाडी जप्त जातली, जाल्यार इमिजिएटली एवरीथींग वील फॉल इन प्लेस. तुम्ही पयल्यार मुखारल्यान गाडयो येतना लायटी मारता, सांगपाक मुखार पुलीस आसा किंवा हे आसा. सो प्रिव्हेंशन आतां, सो इट इज एज एन इंडिव्हिज्युअल वी शूड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी की आपूण जर टू व्हिलर, इट इज नॉट ओनली अबाउट टू व्हिलर बट ऑल्सो अबाउट 4 व्हिलर, अबाउट बेल्ट्स. सो आपूण जर स्कूटर घेवन किंवा बायक घेवन भायर सरता जाल्यार हेल्मेट घालप. खूब फाटी हांवें पयला हेल्मेट हाताक घाला आनी खूब फाटी पयला की हांगा डिसलोकेशन जाल्ले आसा लोकांचे हेल्मेटी खातीर. हेल्मेट हांगा नाशिल्ले जाल्यार चड फायद्याचे आशिल्ले. किंवा हेल्मेट पांया पोंदा लिपोवन दवरप, फाटी घालप आनी पुलीस येवप, किंवा फाटी जो बसता ते हेल्मेट घालप, हे गरजेचे. सीट बेल्ट घालप खूब गरजेचे आसा. आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट इज आमी म्हणटा ते सिवीक सेन्स. झेब्रा क्रॉसिंग असता म्हणा, तुम्ही बांबोळे पळयलाच आसतले की ते क्रॉसिंग करतना इट इज सच अ केओस. आणि विथ ऑल स्कूल्स देर इट इज बिकमिंग ऑल द बायक फास्ट चलयता, पेशंटा खातीर रावना लोक, आनी पेशंट बसता जाल्यार हॉर्न मारत रावतले. सो दीस इज फ्यू थिंग्स दॅट बिकॉज दॅट क्रिएट्स अर्जन्सी. जो ड्रायव्हर गडबयता ताका कळना कितें करप. सो वी नीड टू बी पेशंट, फॉलो ऑल द रुल्स फॉर आवर सेफ्टी. बरोबर, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि विथ रिस्पेक्ट टू ड्रंकन ड्रायव्हिंग, आय एम शुअर इफ आमी सगळे जर एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन अशें वागूंक लागले, म्हाका दिसना हेची कितें गरज आसतली, कोणी आमचेर लक्ष दवरपाक जाय. बरोबर, हे गरजेचें ना अशें दिसता म्हाका.